फोंडे पुलिसांनी शुक्रारा सकाळी कुरुटी फोंड्या गुदावांचेर धाड मारून गुदावांचो धनी सचिन नायकाक राती उसरा अटक केली। पुलिसांनी ताका 5 दिसांच्या रिमांडार घेतला। तशेंच ट्रकाचो धनी विठ्ठल जानू कस्तुरे, ड्रायव्हर ज्योतिबा बोटेकार हांकां अटक केल्या। तांकांय 5 दिसांची पुलीस कादय दिल्या। पुलिसांनी तांदळाचे साक हेर मशिनां जप्त केली आनी ट्रक ताब्यात घेतलो। फोंडेची नागरी पुरवण निरीक्षक अपूर्वा करपेन कागाळ केल्या उपरांत फोंडे पुलिसांनी तांदळाच्या गुदावाचो धनी सचिन नायक, ट्रकाचो धनी विठ्ठल जानू कस्तुरे आणि ड्रायव्हर ज्योतिबा बोटेकाराक अटक केली। ह्या तिगांकय 5 दिसाची पुलीस कादय दिल्या। तिगाय आड भारतीय दंड संहितेचे 420 कलम आणि जीवनावश्यक वस्तू कायद्याचे 3 आणि 5 कलमाय लायल्यात। पुलिसांनी गुदावाचेर धाड मारिल्ली तेन्ना गुदाव धन्याकडेन लायसन नाशिल्ल्याचे उक्ताडार आयले। पुलिसांनी 527 किलोचे तांदळाचे साक जप्त केले। तेच वरी साक शिवपाची मशिनाय जप्त केली आणि तांदळाचे साक भरिल्लो ट्रक ताब्यात घेतलो। जर गव्हर्नमेंटाचे म्हणजे साकाची पिशव्यो आसल्यो आनी तितून तांदूळ आसले आनी थोडे पिशव्यो तेंच्यांनी प्लास्टीक दुसरे धव्या पिशवेन घालून तो गाडयेन भरतालो एका ट्रकान। ताका आमी वचून विचारलें, थंयसर सचिन नायक म्हणून आसलो तो तेजी ओन प्रिमायसीस ती आनी थंयसर तो सगळो धंदो करतालो। ताका जेन्ना आमी विचारलें जाल्यार तो सांगपाक लागलो की हेजे आपल्या कडेन लायसन ना कांय ना, फक्त आपूण हे माल घेता सेल्फ हेल्प ग्रुपा कडल्यान माल घेता आनी मागीर फुडें घालता इतलेंच। आनी ताका डॉक्युमेंट्स प्रोड्यूस कर म्हटल्यार तो आपल्या कडेन कांय डॉक्युमेंट्स ना म्हणटालो आनी सिवील सप्लायची परमिशन आसा म्हटल्यार ना म्हणपाक लागलो। गुदावाचो धनी म्हणटा शिक्षण खाते मिड डे मील योजने खातीर ह्या तांदळांची पुरवण आप सेवा गटांक करता आणि उपरांत ते आपूण विकत घेता। मडकयचो महिला एकता आप सेवा गट, कवळेचो शांतादुर्गा आप सेवा गट, कपिलेश्वरीचो शिवबा आप सेवा गट आणि कपिलेश्वरीचो कपिलेश्वरी आप सेवा गट ह्या आप सेवा गटांची नावां सचिन नायकान घेतल्यात। रिपोर्टर विवेक प्रभू, प्रुडंटा खातीर। जे मिनेर कामगारांक कामावेल्यान काडटात तांच्यो खणी ताब्यात घेतलो अशें उतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान खण कामगारांक दिलें। खणींचेर काम करप्यांनी मुख्यमंत्र्याची सांग्यार भेट घेतली। 1 नोव्हेंबराच्यान मिनेरांनी आमकां कामावेल्यान काडले अशी कागाळ तांणी मुख्यमंत्र्या कडेन केली। 8 ते 10 दिसांनी मिनेरा कडेन बसका घेतलो आनी प्रस्नाचो सुटावो करतलो अशें पर्रीकारान सांगलें। पर्रीकारान सांग्यार हालींच भेट दिवन थंयच्या परिस्थितीचो नियाळ घेतलो। आज कंपनीन आमकां एकूच झटके 1 तारखेक आमकां म्हणपाक लागली कामां येयनाका ही येता डिसेंबरा 1 तारीख डिसेंबरा तिने एक म्हयनो कालच्यान काडले न्ही कालच्यान नोव्हेंबर पर्यंत पेमेंट म्हणल्यार डिसेंबरा नोव्हेंबराचो पेमेंट तुमकां पेमेंट करतली मरे। आमी एक काम करूया, एक 8-10 दीस हांव तांकां आपोवन हाडपाचो मंगळार नाजाल्यार बुधवार आपोवन हाडपाचो। हांव तेन्ना सांगतलो ते जे कोण काडटा पळय तांची मायन हांव ताब्यात घेता आनी तांकां हांव नोकरेक दिता। स्पश्ट कितें सांगलां सीएमान आमकां, समज तुमगे कंपनीन तुमकां काडटा जाल्यार आपूण एक 10 दिसान आपूण परत येता आनी मायन ओनराक घेवन आपूण बसता आनी तेजेर आपूण तांकां चर्चा करता आनी आपूण कामगारां जो पर्यंत हें जायना तो पर्यंत आपूण तांकां पोसपाचें हें ग्रेस्ता तें आपूण करता म्हळ्यार सांग्याचें डेव्हलपमेंट आनी ज्यो कितें अडचणी आहा त्यो आयकपाक आयलो। मुख्य मेजर इश्यू कितें घेतल्या आमी सांग्यार मेजर इश्यू कितें सगळे डिस्कस केले, थोड्यांचे निर्णय घेतल्या, थोड्या गोष्टी ऑफिसरांक सांगल्या करपाक, थोड्यो गोष्टी हांव करून घेतल्या। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी येवजणे खाला घेतिल्ल्या कर्मचाऱ्यांक सेवेंत कायम करचे अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केल्या। ह्या येवजणे खाला मेसेंजर म्हणून काम करपी 300 लोकांक 31 ऑक्टोबरा सावन कामावेल्यान काडून उडयल्यात। 2 म्हयन्या उपरांत हेरांक काडून उडयतले अशी भिरांत ह्या कर्मचाऱ्यांनी उक्तायल्या। सीएम सरा मेळ्ळे तेन्ना तेणें आमकां सांगलें कोणाचेरच अन्याय जावपाक दिवपाना, आपूण तुमकां सगळें वेवस्थीत पळयतलो, कांयच जावपाक दिवपाना। पूण पयर 31स्टार मेसेंजर ड्रॉप जाले, जवळ जवळ 200 मेसेंजर आनी 2 म्हयन्याचे आमकां रिन्युअल दिला। आमकां आमची गॅरंटी ना, आमी मुखार काम करून पावत काय ना आमकां विश्वास ना। 2 म्हयन्यांनी दिसता आमकांय उरतलो, आमकां खबर ना आमी जानेवारी काम करतले काय ना तें आमकां खबर ना। आमकां कितें तरी अश्युरन्स जाय। आतां म्हाका हें 3 वर्सां जावन आतां 4थ्या वर्सा पडलें आनी मुगेली आतां आमी खूंय एप्लाय करपाक जायना कित्याक आतां आमगेली 40 एज जाली
ऑलरेडी आतां आमगे भुरग्यांक लागून आमी सिरीज करपाक गेल्ले आतां आमकां कोण सिरीज दितलो आनी घराको 3 दीस जाले आमी इतली पंचायताचें काम कोताय ना म्हूण आमगेले BPL सगळे आख्खे माडोयताय आमी आख्खो गांव माडोवन तांकां आमी सगळी स्कीम आमी केल्या सायडीचेर वयतालीं सगळ्या वयतालीं आनी आतां आमकां अकस्मात हेसून येयले तुमी पंचायता वचनाक म्हूण. लास्ट टायम आमी पार्सेकर मिनिस्टरा मेळ्ळे पूण पार्सेकरान कितें सांगलां आमकां परत री-एडवर्टायजमेंट करतले ही स्कीम कलेप्स करतले आनी परत री-एडवर्टायजमेंट करून परत भुरगे घेतले म्हणटा आमकां ह्या भुरग्यांक कोणाकच ही री-एडवर्टायजमेंट आमकां नाका. जे 4.5 वर्सां 5 वर्सां एक्सपिरियन्स आसल्या भुरग्यांक काडून हो गव्हर्मेंट दुसरी भुरग्यांक घेवंक सोदता तें आमकां नाका. डिपार्टमेंटाली आमकांच रिक्रूट करात आनी नवी घेतली तांकां नवी स्कीम परत शिकपा टायम लागतलो ते शिकोना कितें करूं पूण आमी जेन्ना एक्सपिरियन्स आसाय आमी इतली क्वॉलिफायड आहाय आनी आमी गोंयकार आसाय तेन्ना गोंयकार भुरग्यांक सोडून हे भायली भुरग्यांक घेवपाक सोदताय अशें आमकां दिसता. स्वामी विवेकानंदाच्या गोंय भेटेक 120 वर्सां पुराय जाल्ल्यान शुक्रारा मडगांवां प्रेरणा यात्रा काडिल्ली. शिकागो जाल्ल्या जागतीक धर्मीक परिशदेक वचचे पयलीं स्वामी विवेकानंद गोंयांत आयिल्ले त्या निमतान ही प्रेरणा यात्रा काडिल्ली. खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालयान स्वामी विवेकानंद 150वी जयंती समारोह समितीच्या आदारान ही यात्रा काडिल्ली. 120 वर्सां पयलीं विवेकानंद स्वामी मडगांवान आयिल्ले आनी तेन्ना खूब आनंद जाता की आमचे एक जाणटेले सुब्राय बाब जाका सुब्रायानंद स्वामी म्हणटात तांणी तांचें 120 वर्सां पयलीं स्वागत केलें स्टेशनाचेर आनी आज तीच संदी म्हाका मेळ्ळी आनी हांवें तांचे पुतळ्याचें मडगांवान स्वागत केलां. ते तेन्ना आयिल्ले आनी 7-8 दीस आमच्या घरा राविल्ले सालांत आनी ते हिंदू आनी क्रिस्तांव गोंयचे हांची संस्कृती कशी आसा ते कितें करतात कशें रावतात हे स्टडी करपाक आयिल्ले. स्वामी विवेकानंद ज्या सिद्धांतांना घेऊन जगले ज्या सिद्धांतावरती त्यांनी कार्य केलं ते सिद्धांत आणि ती फिलॉसॉफी युवकांकरता एक प्रेरणाचं स्रोत होऊ शकतं आणि म्हणूनच भारत सरकारने 1984 मध्ये त्यांच्या वाढदिवसाला एक युवा दिवस म्हणून त्याची घोषणा केली. संबंध गोंयभरांतले जे टॅलेंटेड युवक किंवा संबंध गोंयभरांतल्या प्रत्येक तालुक्याची समस्या प्रश्न आसा ते कितें आसा आमी विचार करता आसतना की शिकिल्ल्या तरणाट्याचे प्रश्न कितें आसतले ह्या अनेक विशयांचेर एक चिंतन करता आसतना की म्हाका दिसता हाका जर स्वामी विवेकानंदांच्या विचारांची जोड जर मेळ्ळी जर जायत जाल्यार निश्चितपणे म्हाका दिसता की संबंद गोंयच्या युथांचो फुडारा संदर्भांतलो गोंयचो युवक कसो आसचो आनी गोंयच्या युवकाक जें जाय तें आमी दिवपाक शकले जर जायत एक डायरेक्शन दिवपाक शकले जर जायत वा निश्चितपणे गोंयचें हित आसा हें आमी सगळे जाण मानता. आता घेऊया एक विसव.